एक दीस एक आवय भावार्थी एकदम भावार्थी मनीस तिका एक टेलिग्राम ऑफिशियल पोस्टांतल्यान पत्र येता तिचो व्हडलो पूत ह्या संवसारांत मरोन पावलो म्हूण. शोकान भरली आसतना आपल्याचे जिविता तब्यांत सगळी भावना तब्यांत घेवन सीताबाईन सगळ्या ताची भुरग्यांक एकठांय करता, कामगारांक एकठांय आपयता, भुरग्यांक सांगता तो सेक्रेड हार्ट ऑल्टर आनी इमाज डेकोरेट करात, तयार करात. आनी आपुणूय स्वता वातयो पेटोवन जेजूची सेक्रेड पवित्र काळजाची इमाज सोबितायेन भरता आनी भुरग्यांक सांगता गितां गायन घेवपाक, दिनवासणीची गायनां गावन ती इमाजीचे मुखार फुडें रोजार करतात. मागीर ती चीट घेवन तांकां ती वाचता, तुमचो भाव आज स्वर्गान गेला, स्वर्गाच्या राज्यान देवाच्या थंय देव राजा थंय आसा. आनी भरपूर ती रोडली, बरी भाव भयणी रोडली. पूण शांतपणी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या इमाजीचे फुडें सगळें आपलें दूख तांणी व्हरपिलें. आमचें मनशाचें काळीज जावन एक जहाज, एक शीप, व्हडली बोटी भाशेन आनी सर्गीच्या उचांबळीत समुद्रा दर्याच्या उदकाचेर ती त्या लाटान आनी वावरान वाऱ्यान धोलता हालता. आनी जेन्ना आमी पवित्र काळजाचे उगडास कोत्ता, रोजार कोत्ता, जेजू आदार मागता, तेन्ना खरेंच जेजू आमकां आदाराक पावता, आमकां घोटाय दिता. आमचें संवसारीक जिवीत ताच्या गुणा परवीं जिवली जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत भासायता.